तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या म्हणून हाडला काळजान मोगा उपकार आयल्या घेऊन मोगा उपकार काळजान घेऊन मोगा उपकार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार तू आमचो सोड मोडणार आयल्या घेऊन मोगा उपकार तू आमचो सोड मोडणार आयल्या घेऊन मोगा उपकार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या उदार तुझ्या दारार आयल्या हांव सोम्या तुझें दर्शन आमकां फावो कर आमचो सोडवणदार तूं आमचो देव तूं ह्या पवित्र संस्कारांत हुंड्याच्या रुपान सासणाच्या सासणाक आमचे बराबर तूं हाजीर आसाय खऱ्या जिव्या देवा ह्या पवित्र संस्कारांत तुका आमी भेटता तुका नमस्कार करता तुका वंदिता तुका वाखाणटा तूं एकलोच खरो जिवो देव सगली महिमा सगली पदवी तुकाच फावो देखून सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सुक्तेन आमची मान खोल भागावन तुका आमच्या सोम्याक परनिपाट आनी नमस्कार आमी करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता
देवीक दर्शन ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमकां मेळटा. भोव पवित्र संस्कार मंदिरांत आसा. मंदिर देवाक भेटयलेलें. जेजू तुका भेटूंक आयज ह्या मंदिरांत आमी आयल्या. किरीत भाशेन आयच्या दिसा तुका आर्गां, दिनवास, महिमा देव मंदिरा पासून गोंयची पवित्र सभा आयज किरीत भाशेन आमचें महामंदिर कॅथिड्रल ताच्या समर्पणाची परब मनयता. सगळ्या इगोर्जांची आवय तुज्या मानाक भेटयलेली, तुका भोजूंक भेटयलेली. ह्या मंदिरांत आमी आयज आसा तेन्ना आमच्या सगळ्या गोंयचे पवित्र सभेच्या एकवटाची खुणा कशी. हे महादेव मंदिर तुवें आमकां फावो केलें देखून तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. देवाच्या पवित्र मंदिरांत भितर सरूंक, तुका बसूंक, तुका मेळूंक, तुजें दर्शन घेवंक तूं आमकां फावो करताय. देखून तुका आर्गां आनी दिनवास सदांच्या सदां. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाळ. देव मंदिराच्या देण्या पासत देव आमकां ह्या मंदिरांत भेटता देखून आनी देव मंदिरांत येवन आमी आमची मागणी उबारूंक आमकां सोयीक आसा देखून ताका आर्गां दिनवास दिवया. जणेकल्यान ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार तुमची मागणी देवाक आर्गां दिवची, तुमी उबारची. स्वर्गीच्या मंगळ बापा तुका आर्गां दिता दिनवासता. आयचो दीस तूं आमकां फावो केलो देखून हे मंदिरान तुजें येवन तुका दिनवासूंक वाखाणूंक हो जागो मंगळा जेजू तुवेंच आमकां दिलाय येवन थोडो वेळ सारपाक. तुज्या मोगान आमकां सदां राखान सांबाळ मोकळा जेजू. तूंच आमचो धीर आनी आदार. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान तुका दिनवासूंक आमकां जेजू तुजी कृपा आनी बळ आमकां फाव कर म्हूण मागता. आनी आयचो दीस सगळो तुज्या हातीन घालता मोगळा जेजू. कितें आमचेर वायट येवचें तें सगळें पयस कर. तूंच आमकां राख सांबाळ.
सदांच तुज्या मोगान रावंक आमकां तुका तुका रिगून आमी रावंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता मोगळा जेजू. कित्याक तुज्या शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी हो एक स्वेग मेळटा मोगळा जेजू, दर आमकां शुक्राराक आनी बुधवाराक. सदांच तुज्याशी येवन हो वेळ सारूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. जे घराबेनी शांती सहज ना मोगळा जेजू, त्या घरांनी शांती सहज काय हाड म्हूण मागता मोगळा जेजू. आनी सदांच तुका पयलो जागो दिवंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ फाव कर म्हूण मागता. तेच भाशेन मागता मोगळा जेजू. जायतो लोक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टावता. त्या दुयेंसाक थोड्या दुयेंसांक इलाज ना. थोडे पयशांक लागून मोगळा जेजू कश्टावतात. दुयेंसाक पयशे ना तांचे लागीं. तांचें दुयेंस पेस्पिडा पयस कर म्हूण मागता मोगळा जेजू. आनी सगल्यांक आमकां एका मनान एका काळजान आमकां चलोंक तुज्या पांयाशी सदांच येवन तुका आर्गां दिवंक दिनवास दिवंक तुजे लागीं मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. हालेलुया जेजू. They shall be showers of mercy. Thank you, praise you, Lord Jesus, for all the valuable blessings you bestow on me and my family and of all of us. Lord, I thank you for this holy church you have blessed us with. I thank you for all the apostles who carried your message to the corners of the world. I thank you for the gift of Saint Peter, on which you built your church, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to become little images of Saint Peter, so that we may carry with you, along with you, that little church within us, and be witnesses of your true love, Lord Jesus. I thank and praise you for this big blessing you've given us, to be in front of you, humbled, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I praise and thank you, Lord Jesus. अनेक नवोदित म्हाका तुवें दिला ते सुद्दां कोणाची उदीक उदीक म्हाका तुज्या मोगान वाडय, तुजे सुरतेन म्हाका वाडय, तुजो उदीक मोग करून शिकय म्हाका. तुका पयलो सदां जागो दिवन म्हाका उदीक उदीक वाडय मोगान वाडय. उदकांतल्यान दोन म्हाका तुजे जाणवायन म्हाका करून सोदांच मागता. मोगलाचे भशेन मागता. सगळें आमच्या भावा भयणाक कसो सगळ्यांनी आमी पयलो जागो दिवन खाणून वाचून सगळ्या वेळा खातीर आनी सगळ्या बरेपणा करून तुज्या खातीर हांव मागता. मोगलाचे जर आनी थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. Praise you, Jesus, and thank you, Jesus. Lord, your wonderful blessings, Jesus, and your wonderful blessings,
Thank you, Lord, for always loving us, always be merciful to us, always providing for us. Thank you, praise you. मोगळा जेजू हांव तुका आर्गां दिता आनी देव आसा सगळें तुज्या बरेपणा पासून तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळ्ळें म्हूण हांगा सगळीं म्हजीं भाव भयणां आजी चल्या पासून तांकांय तुवें राखलें आनी हो दीस फावो केलो देखून हांव तुका आर्गां दिता आनी देव आसता आनी मागता मोगळा जेजू सगळ्यांचेर आमचे तुजो आशिर्वाद कर जीं कोण बरीं ना हॉस्पिटलांत आसात एक्सिडेंटची येतात घरांत शांती ना तांकां सगळ्यांक तूं पिकोडी फावो कर तेच भशेन मोगळा जेजू आमच्या गोंयांत आमच्या देशांत शांती आनी स्वस्थाय दी आनी मागता मोगळा जेजू आमच्या फादर गॉर्मेंट्सा पासत फादर फ्रांसिसा पासत ती तांकां राख आनी सांबाळ आनी बरी भलायकेन तांकां दवर थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस लव यू जीजस E9, page 8, page 82. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा देवाची पदवीन बांदलोले मोडप पडिवून सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वानी हाडो सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा देवाची सोडनाशिल्ली मोहिमा सोपरो सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा शिंगा गाजोविनी किटोऱ्यो वाजो सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा घुमट धरून सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा सितार धरून वेणू वाजो सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा सोणसोणीत तिटीनीत कांसाळ्याचे सर्वेस्पराची वाखाणी करा सर्वेस्पराची वाखाणी करा देवान तुमकां जीव प्राण दिला
सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा, सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा. सर्वेस्परा सवे, सर्वेस्परा मुखार सगळे खालती खाईन, सगळ्या ल्हानपणां आमी जण एकलो आयिल्लीं आसा. देवाच्या मंदिरान येवन ताचें दर्शन घेवन ताचे मुखार आमच्यो विनंती दवरून आमकां दर दिसाक आमंत्रण. ह्या वेळार तुजी विनंती भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू मुखार हाड. जरी व्हडल्या ताळ्यान आमी उचारची ना, ओगेपणान जेजूचेर नदर दवरून तुजी सगळी मागणी उचार, सगळ्यो विनंती देवा लागीं माग. पंदराशे 10 वर्साक 1510 ह्या वर्साक जेन्ना गोंयांत पुर्तुगेज भितर सरले तेन्ना हें मंदीर बांदलें. मंदीर खुणा देवाच्या आसण्याची, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आसण्याची खुणा, पवित्र सभेची खुणा. की ह्या मंदिरान भितर आनी भायर व ह्या मंदिराचे भोंवतणी पवित्र सभा जमता देवाची भजण करूंक. ह्या जाग्यार रावन आयज ह्या आमच्या मंदिरान रावन दुनिया तुका आर्गां दिनवास दिता आसतना आमची विनंती ह्या आमच्या राज्याक, गोंयच्या राज्याक हातून जियेतलीं सगळीं आमच्या महाधर्मान धर्म प्रांतान जी जियेतात तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. कित्याक देव मंदीर आशिर्वादाची खुणा, आशिर्वादाची झोर.
दुनिया खेरीत भाशेन तुज्या पांयाशी आमी दवरता. आमचे भोंवतणी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन एके भाशेन बिगडत वता अशें दिसता. आयज जबाबदारी आसलोले बेजबाबदार जातात. एकाउंटेबिलिटी ना. देखून तुजे मुखार आमकां ही एकाउंटेबिलिटी पदवेन आसलेल्यांक तशेंच आमकां साद्या मनशांक देवा मुखार आनी परजे मुखार ही जबाबदारी आमकां आसा. एकाउंटेबिलिटी आमी दिवपाक जाय हें समजून आदार दी. आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आदार दी. आमचे पवित्र सभेचेर वेगवेगळे तरेन जे अत्याचार जातात, दुमाळो जाता, तातूंत थीर रावूंक आमकां फावो कर. तुझी बरेपणा तोशीनी आडलेल्या तुजो गोडणेतमो असो म्हूण मेजलेल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बागयतल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी रोला चंद्रानी सूर्या उस्वाराची मोतया तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणां गायता तुजी महिमा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार
जेजूच्या काळजाक केरीत भाशेन आर्गां दिनवास दिवया आनी आमची जण एकल्याचें जिवीत, आमचो जण एकल्याचो कुटुंब, आमचे जण एकल्याचो गांव आमी जेजूच्या काळजाक भेटोवया. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता चार्ल्स फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ग्रेगोरी डिसोजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. मिकायला कॉस्ता आयज आपलो 90वो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. इवॉन पेरेरा आयज सर्जरी करूंक वेता. आपणा पासत मागूंक लायता ताची सर्जरी बरी भाशेन जावंक मागुया. ह्यार सगळीं जीं कोण बरीं नात आपणा पासत मागूंक लायतात. भोव करून जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र मंदिरांत येवन आमी देवाची भोजवण करूंक, देवाचें दर्शन घेवंक आमकां फावो जाता देखून देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आनी आयच्या दिसाक जेन्ना आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताची वडील इगोर्ज अशें आमच्यान म्हणूंक जाता, आमचे कॅथिड्रल चर्च, तेन्ना सगळीं मंदिरां जीं आख्या आमच्या गोंयांत आसात तीं देवाच्या हातान घालुया. आनी जायते फावटी ह्या मंदिरा सवें फावो तो मोग आमी दाखोवंक ना. आमचें हें मंदीर ह्याच मंदिराची एक खुणा, पूण ह्या मंदिरान देव आसा हें आमचें मंदीर हें जायते फावटी मानून घेवंक आमी फाटीं उरल्या. आनी ही खेरीत आपुरबाय आमच्या ह्या मंदिरा सवें दाखोवंक आमी चुकल्या. आमच्या असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या लोकांनी बाबता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. महिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वर देवा सर्गीच्या राया पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगातीन देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विचलल्या जिव्या फातरांचें तुजे मोहिमेक एक सासणीक बिराड तूं तयार करताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गीचें जेरुजालेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विस्वासी पोरजां वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात.
कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक आनी ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरान संतोषायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. म्हणुया, हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो हांव देता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर, तुवें मागलोल्यांक बोळेपणान सांबाळ. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तंबूंनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूंकूच हांव ओदीक बागी. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. उद्गार. हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव तुवें तोखपाक सदांकाल. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरान बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसतले ते ताका सांपडले. ताणें दर्यांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां परतीपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो.
आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आनी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज देव मंदिरांत आमी सकाळीं उठून आयल्या आनी ह्या देव मंदिरांत येवन आमी दिसाच्या दिसाक देवाक बसता, पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता. ह्याच देव मंदिरांत आमचें एक क्रिस्ती अस्तित्व आसा, आमची क्रिश्चन आयडेंटिटी. आमकां ह्या मंदिरांत देवाची बोजवण तशेंच मनशांचोय एकवट व मनशांची भेट फावो जाता. जायते पावटी हांगासर मिसाक येता तेन्ना आमी एकामेकाक मेळटा. आयज ही भेट भेटयता आसतना ह्या मंदिरा सवें आमचो कसलो आदर, ह्या मंदिरा सवें आमची जबाबदारी कितें, ह्या मंदिरा सवें आमी कशे भाशेन आमची वागणूक दाखयता हें चिंतूंक आमकां बरें. भाव भयणीनो, मानून घेवपाक आमकां बऱ्याक पडटलें की ह्या मंदिरा सवें वो देव मंदिरा सवें जो वावर करूंक जाय, वो देव मंदिर सांबाळून दवरूंक जाय, तातूंत एक वस्त आमी करता. जायतीं जाणां आमच्या बोळसांतले आंकडो दिता, आमचें कंट्रिब्युशन, फायनान्शियल कंट्रिब्युशन ह्या मंदिराचे सांबाळ करपाक दिता. जायतीं जाणां दितात. पूण तेच बरोबर दर आयताराक जेन्ना आख्खी पवित्र सभा कशी आमी मिसाची भेट भेटयता, मांडावळ करता, तेन्ना कितलीं जाणां आमी मुखार सरता. वेगवेगळी मांडावळ करप आसता, वाचपां करप आसता, गितां गावप आसता, तशेंच साफाय करप आसता. आनी दर एके इगर्जेन सगळ्या इगर्जांनी घडटा तें शेनवारा दिसाक लोक येवन आपली इगर्ज निवळ करता, ताची काळजी घेता, तयारी करता. ही बोजवण आयताराची आमची बरे भाशेन जावंक मंदीर तयार करूंक. आयज आमकां नियाळूंक बरें कितलीं जाणां आमी आमचें मंदीर निवळ करूंक येता. वरसभर कितले पावटी आमी ह्या मंदिरांत पावता हें निवळ करूंक. हें गेल्लें आख्खें वरसभर आमचेरूच नदर मारुया आनी आमकांच सांगुया कितले पावटी आयला गाय हांव हांगासर. जाल्यार ह्या मंदिरा सवें जेजू खेरीत भाशेन आपली आपुरबाय दाखयता. तशेंच जे कोण हे मंदीर भोश्टायतात व ह्या मंदिराची काळजी घेनात तांचेर रागार जाता. जेजून रागार जावप न्हू, जेजू आनी रागार जाता, देव आनी रागार जाता आमी म्हणटले. पूण जेन्ना देव मंदिरा सवें लोकांन एके भाशेन जें बरें करूंक जाय तें करूंक ना, पूण एक वेपाराचो धंदो कसो जाल्ल्या भाशेन केलें, तेन्ना जेजू चाळवलो. इतलो चाळवलो की दर्यांची एक सैती करून तांकां मारूंक लागलो, धांवडावंक लागलो. आनी असल्या वेळार जायते जाणांनी घडये म्हणलें आसतलें, आरे जेजू जालो पिसो, कितें जालां एका अकस्मात ताचें शिसूय घडये पडोवन अजाप जालें. हें आनी जेजू कितें कोत्ता. आनी त्या काळा वेलें सिट्युएशन जरी तर आमच्या मनान हाडलें जाल्यार एके वाटेन हे महायाज्ञीक, फारिजेव, धर्मशास्त्री ते जेजूचेर रागार जावपाक लागलोले कित्याक जेजूची नामनां वाडटालीं. दुसरे वाटेन सरकार आसलो, रोमाचो सरकार, तांची नदर आसलेली असल्या मनशांचेर जे बंड करताले, आपणाक फ्रिडम घेवपाक सोदताले. देखून असले कितेंय जायत जाल्यार म्हणजे मातसो बोवाळ जालो, आवाज जालो जाल्यार रोखडीच तांची नदर असल्या मनशांचेर आसताली. आनी जेजून जेन्ना अशें केलें तेन्ना दुबाव विरीत हे देव मंदिराचे मनीस, जावं ते महायाज्ञीक वो जावं धर्मशास्त्री वो फारिजेव जे त्या मंदिरांत आसताले, तांची नदर गेलीच आसतली. जेजूक नाटक करपाचो ताणें प्लॅनूय काडलो. जेजूक प्रश्नूय केलो, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. आनी खुणां जेजू दाखयतलो. ही म्हजी कूड देव मंदीर, कित्याक ह्या कुडीन ह्या मंदिरांत पवित्र आत्मो जी येता आमकांय हें सिद्ध जाता.
ज्या दिसाक आमी पवित्र आत्मो घेतला व पवित्र स्नान घेतला त्या दिसाक तावन आमचे भितर पवित्र आत्मो बिराड करून आसा. म्हणटच ही आमची कूड फकत आमची कूड न्हू, पूण पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जिवे तांसून मारलेले फातर आमी जाल्यार हें मंदीर सदांच राखूंक सांबाळूंक. एके वाटेन हें फातरांचें मंदीर जाल्यार दुसरे वाटेन आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर सदांच राखूंक सांबाळूंक आमकां जेजू उलो मारता. आनी जो कोण हें मंदीर बश्टायता, जो कोण ह्या मंदिराची काळजी घेयना तांकां मार पडटलो, तांकां जेजू धांवडायतलो, तांचेर जेजू रागार जातलो. ह्या पासत आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक सांगुया, आमीच जबाबदारी मानून घेवया. हें करूंक आमकां आमडूंक नाका, गोरवांक आमडटात ते भाशेन आमकां बांदून हाडूंक नाका. तुजें मंदीर साफ करूंक यो, तुज्या मंदिराची काळजी घे, हें करपाची गरज ना. पूण कोणेंच आमकां बळ करिनासतना जण एकल्यान आमी आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या मनांतल्यान आनी आमची जबाबदारी घेवन ही बरी वागणूक आमच्या मंदिरा सवें दाखोवंक आमकां करपा मागुया. आनी ह्या मंदिरान देवाक आमी बसता तेन्ना, एकामेकाक भेट्टा तेन्ना आमी जेजूची पाटलावदारां आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमी सगल्यांक जेजूची ओडून हाडटलीं, जेजूच्या काळजाक आमकां ओडून हाडटलीं, ही कृपा आमकां मागुया. आनी हे भेटेन, ह्या उंड्या सऱ्याचे भेटेन आमचें जण एकल्याचें अर्पण ह्या मंदिरान देवाक करुया. बेटोनीक गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची भेटवणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें गोर प्रार्थनाचें गोर थंय तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबां देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेचे परजोडान फांकतें तुजे पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे महिमेचें जिवें मंदीर मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विंचलोले परजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयतासाय. अशें हे जेजूचे पत्नीक
हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोष भरीत जाल्ल्या आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार पडला तुझ्या नान वैभवान पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नाव येता तांकां सोय पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसींतलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबीचो उगडास करून लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपिनारे आमचे गवळी बापा सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापाय सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गती मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजडीत मुकामाळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया मागता. आंकवामेरी मागीर सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानुल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या मंदिरान येतात ती देवाक बसतात एक सांगाती. आमी सांगाती एक पर्जा कशी देवाची विचून काडलेली भुरगीं कशी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन ह्या मंदिरान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो शेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पलकी मेवतली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. मोशा नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा. मोशा नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा. तुझे नाव घेता तुका मान दिता. काळजांतान सगळी तुका म्हूण दिता. आमचे मोदे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा. तुजो शब्द आयकून तुजो मोग पळकून संतोशान सगळीं तुका मागता. आमचे मोदे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोदे. कोरे सांगता तुया वासा.
तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र याज्ञिकी कूड घडटल्यात. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारार जियेतली तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या जेरुजल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारान वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदोकार. बाबडीनो आयज पयलो शुक्रार आनी जायतीं जाणां तुमी आयले. जेजूच्या काळजाक आमची भक्ती, जेजू लागीं आमचो संबंद. फाल्यां पयलो शेनवार आनी खेरीत भाशेन पयलो शेनवार आसा तो आंकवार मारयेन आपणाक मागून घेतलेलो आसा. आनी ह्या पासत आमचे फिरगोजेन दर एका पयल्या शेनवारा दिसाक सायबीण मांयची भक्ती जाता. आनीक वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा हांचे बरोबर आमी मागण्यांत वांटो घेता. सकाळीं 6:30 वाजता तुमकां सगल्यांक आमंत्रण पयल्या शेनवाराक ह्या मागण्यांत येवन वांटो घेवंक. तशेंच आमचे फिरगोजेन आमी हो जमो घडोवन हाडलेलो आसा वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा. तातूंत तुमी भितर सरची. आमचे फिरगोजेन लिजन ऑफ मॅरी हो एक जमो आसा, पूण सायबिणीच्या मानाक खेरीत भाशेन फातिमा सायबिणीच्या मानाक वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा हो जमो घडलेलो आसा. तुमी तातूंत भितर रिगूं येता. शेवटाक गीत घेवया. R23, पेज नंबर 187. R23. काळजाची सुजा त्या मोगान पेटलोल्या कुर्बेच्या मोनीस कोराच्या आसऱ्या पेटोय काळीज आमचे मोगान तुझ्या पेटोय काळीज आमचे